सोमार 20 माय सायबीण पवित्र सोबेची आवय. मुखेल वड. तूं खंय आसा? नियाळा कादार. एक म्हजी इश्टीण अशें सांगताली, जेन्ना चिंतनांनी बुडलोलें आसता तेन्ना कितें करचें, कोणाक सांगचें तें कांयच कळना. पूण जेन्ना शांत बसून नियाळ केल्यार सगळ्या प्रश्नांक जबाब मेळटा. जेन्ना आमी संवसारी कामांनी बुडलोलीं आसतात तेन्ना देवाक पासून वेळ दिवंक मेळना. आयच्या पयल्या वाचपान देव आदामाक विचारता, तूं खंय आसाय? आदाम देवाचेर आड वचून पातकांत पडटा. त्या पातकांतली सुटका दिवंक देव आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडटा आनी शेकी खुर्सार मरून आमकां सगळ्यांक पातकांतली सोडयता. खुर्सार आसतना जेजू आपली आवय आमकां दिता आनी उपरांत म्हाका तान लागल्या अशें उद्गारता. खरेंच ताका आमच्या मोगाची तान लागल्या. आयज आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी आमकांच प्रश्न करुया, हांव खंय आसा? म्हजें जिवीत खंय पावलां? कसलें जिवीत हांव जियेतां? देवाक मानता तसलें हांव जिवीत जियेतां? ओ म्हाका जाय तशें जियेतां? जेन्ना आदाम देवा आड गेलो तेन्ना तो देवाक लिपून रावलो. आमी जेन्ना जिवितांत पातकांची गुलाम जातात तेन्ना आमी काळोखी जिवीत आपणायतात. एके भाशेन देवाक लिपतात. आयज आमी आमकांच विचार करुया. जेजू आमचे पासत खुर्सार मेलो. आमी जेजू पासत कितें केलां? म्हजो थाराव. थोडो तरी वेळ काडून म्हज्या जिविताचेर नियाळ करूंक वावुरतली.